इलेक्शन निकाल येता येता तशे प्रुडंटाचे शेनवारा निकालांचे आनी राजकीय परिस्थितीचे विश्लेषण जातले। सकाळी 7:30 पॅनल डिस्कशन सुरू जातले। पॅनल डिस्कशनात राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, राजकीय विश्लेषक, पत्रकार, कायदेतज्ञ आपली आपली मतां मांडटले। सकाळी 7:30 सुरू जावपी ही प्रुडंटाची लायव्ह कव्हरेज राती मेरेन राजकीय परिस्थितीचो अपडेट रिव्ह्यू आनी विश्लेषण दीत रावतली। शेनवारा वेंचणूक निकालाची मेगा लायव्ह कव्हरेज प्रुडंटाचेर आसतली। शेनवारा सकाळी 7:30 प्रुडंटाची लायव्ह कव्हरेज सुरू जातली। जसो जसो निकाल येता तशे तशे त्या निकालाचेर पॅनल डिस्कशनात राजकीय आनी सामाजीक क्षेत्रातले एक्सपर्ट मतां मांडटले। कोणाचे वाटेन निकाल येता, कोणाक कोणाचो फटको बसलो, कोणाक लागून कोण पडलो आनी ताची फाटली कारणां कितें आनी दरेकल्या उमेदवाराचो, दरेका पक्षाचो नव्या विधानसभेत राजकीय फुडार कितें ताचेर पॅनल डिस्कशनात एनालिसीस जातले। लायव्ह कव्हरेजीत फकत निकालूच न्ही जाल्यार ते निकाला फाटले एनालिसीस कितें आसा ते लोकां मुखार दवरपाचो प्रुडंटाचे नॉन स्टॉप कव्हरेजीचो उद्देश। सकाळी 7:30 सुरू जावपी डिस्कशनात पॅनलिस्ट आसात ते अशे: प्रमोद आचार्य कोऑर्डिनेटर, रमाकांत खलप, संतोष केंकरे, नारायण सावंत, रुपेश केंकरे, प्रशांत नाईक, क्लिओफात कुतिनो, डेरिक आल्मेदा, संजय ढवळीकर, नेविल कामा। सकाळी 7:30 सुरू जावपी पॅनल डिस्कशन पुराय निकाल हातान ये मेरेन चालू आसतले। सगळो निकाल जाले उपरांत सांजे 6 वरांचेर दुसरे पॅनलिस्टांचे पॅनल डिस्कशन सुरू जातले। निकालांतल्यान उपरासता ते राजकीय परिस्थिती प्रमाण दुसरे पॅनलांचे पॅनलिस्ट थारतले। ते भायर दोनूय काउंटिंग सेंटरा वयल्यान प्रुडंटाचे रिपोर्टर प्रत्येक निकाल जितलो फास्ट लोकां मेरेन पावपाक मेळटलो तितलो ते पावोवपाचो यत्न करतले। ते भायर प्रत्येक तालुको हेडक्वॉर्टर्सांतल्या प्रुडंटाच्या रिपोर्टरांकडच्यान निकाला प्रमाण थंयची राजकीय परिस्थिती आनी सरकार करपाचे नजरेन राजकीय हालचालींचे अपडेट रिपोर्ट दीसभर येत रावतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 11 तारखेच्या इलेक्शन निकालाची सगळ्यांक उत्कंठा, मात कांय जाणांक इच्छा आसूनय टीव्ही मुखार बसून निकाल पळयत बसपाक मेळना। ताचे खातीर प्रुडंटान निकाल तुमच्या हातांतल्यान मोबायलाचेर पळोवपाची खास वेवस्था केल्या। गोंय विधानसभेचो निकाल प्रुडंट फेसबूक, ट्विटर, व्हॉट्सएप आनी आपल्या खासा वेब पेजी वयल्यान एका क्लिकाचेर तुमच्या मुखार आसतलो। प्रुडंटाचो डिजिटल वोटर्स कनेक्ट। गोंयच्या खाची कोणशांनी कितें घडटा ताची सगळी बातमी गोंयकारां मुखार दवरपाचो प्रुडंटाचो यत्न। जांकां टीव्ही मुखार बसून रावप परवडना अशांक आनी देश विदेशांतल्या प्रुडंटाच्या व्ह्युअर्सांक प्रुडंटान इलेक्शन रिजल्ट्स लायव्ह अपडेट कव्हरेजीची वेवस्था केल्या। फेसबूक, ट्विटर, व्हॉट्सएप आनी आपले वेब पेजी वयल्यानूय लोकां मुखार खबरो पावयता। 11 तारखेक फाल्यां शेनवारा गोंयच्या इलेक्शनाचो निकाल सकाळी 7:30 सावन सगळ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मां वयल्यान प्रुडंट लायव्हाक सज्ज। सच्चे भाशेन प्रुडंट फेसबूक पेज, ट्विटर आनी खासा निकाला खातीर तयार केल्ले वेब पेजी वयल्यान तुमच्या मुखार निकालाची प्रत्येक अपडेट पावयतले। काउंटिंग सुरू जाल्ले खिणा सावन ते सगळो रिजल्ट ये मेरेन प्रुडंट प्रत्येक खबर प्रुडंटाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान तुमच्या खातीर मोबायलाच्या एका क्लिकाचेर पावतली। खंयच्या मतदारसंघात कोण जिखलो, कोणाची कितली लीड चल्ल्या, कोण जायंट किलर, निकाला उपरांत सरकार करूंक राजकीय घडामोडी सगळें तुमकां राती मेरेन सेगीत लायव्ह मेळटलें। फेसबुकार कोणे प्रुडंटाची पेज लायक केल्ली ना जाल्यार बेगीन करात। प्रुडंटाचो ट्विटर अकाउंटूय फॉलो करात। प्रुडंटाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान रिजल्टाचे प्रत्येक घडणुकेचेर अपडेटेड रावात। आमी इलेक्शना खातीर एक स्पेशल होम पेज तयार केल्या। फाल्यां सकाळी जेन्ना तुमी www.prudentmedia.in मारतले तेन्ना आमची इलेक्शनाची स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज ओपन जातली आनी थंय तुमकां सगळे अपडेट्स, टॅली, ब्रेकिंग न्यूज, विनर कोण ते, कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आनी प्रुडंटाचे लायव्ह स्ट्रिमींग जे टीव्हीचेर चलता त्याच वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटले। हाजे फाटल्यान एक सादू उद्देश आसा, जो मनीस फाल्यां सकाळी टीव्ही मुखार बसपाक शकना तो ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार ताका मोबायलाचेर कितें चल्लां, रिजल्टांचे अपडेट्स कितें आसात त्यो ताका मेळपाक जाय। त्याच बरोबर व्हॉट्सएपाचेरूय आमचे अपडेट्स येतल्यो आनी फेसबुकाचेर आमची प्रुडंट मिडिया ही ऑफिशियल पेज आसा ताचेर कंटिन्युअस अपडेट्स येतल्यो। त्याच बरोबर ट्विटराचेर प्रुडंट गोवा हे आमचे हँडल आसा ताचेर कंटिन्युअस अपडेट्स येतल्यो। सो एकूच उद्देश, तुमी ज्या जाग्यार आसात त्या जाग्यार प्रुडंट येतले आनी रिजल्टांच्यो अपडेट्स तुमकां दितले। फेब्रुवारी 4 आमचे
elections zale. Tomorrow is the counting and we're going to get our results. So Prudent is all geared up to give you all the results first. And on digital platform, we will be giving you all results on Twitter, WhatsApp, Facebook and on our website. For the Prudent followers and viewers, we have a special page on the website which I can show you. This is the Prudent website that we have. Here will be the tally for the people who will be viewing website. This is the tally where you will get all the parties and the tally of theirs. These are the results with the candidate photo. You will be getting the analysis. Here you will be getting the Prudent breaking, and for all the viewers who want to know the stories and analysis, you will be getting them here. So this is the special page which is designed for Prudent followers. You will also get our updates on Facebook page of ours. You will be getting tweets as well, and you will be getting also the WhatsApp. This is how we have designed our digital platform for Prudent followers. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इलेक्शन रिझल्ट्स प्रुडंटाचेर लायव्ह. प्रुडंट मेन बस स्टँड आणि महत्वाच्या सुवातींनी LED लायव्ह स्क्रीनिंग करता. शेनवारा सकाळी 7:30 सावन मतमेजणी. निकाल आणि निकालावेले राजकीय परिस्थितीचे विश्लेषण तुमकां घरात नासले तरी लायव्ह पळोवंक मेळटले. मतमेजणीच्यो 2 सुवाती ते शिवाय पणजे, मडगांव, म्हापशां, वास्को, फोंड्या अशा 7 सुवातींनी प्रुडंटाची लायव्ह कव्हरेज दाखोवंक स्क्रीन्स आसतल्यो. गोंयाक 8 कडेन आमी जायंट LED स्क्रीन्स घालतात. 4 बस स्टँड मेजर गोंयांतले आनीक वास्को म्युनिसिपालिटीचे कडेन. दोन्ही काउंटिंग सेंटराच्या भायर स्क्रीनी आसतल्यो आनी प्रुडंटाच्या ऑफिसाच्या सकलय एक जायंट स्क्रीन आसतली. हे करपा फाटलो उद्देश इतलोच की खूब मनीस प्रवास करतात आनी सकाळचो वेळ जेन्ना रिजल्ट येवपाक स्टार्ट जातले तेन्ना कितलेशेच मनीस बसींतल्यान प्रवास करतले. त्या मनशाक जरी मोबायल पळोवपाक मेळना किंवा लॅपटॉप जर तांचे कडेन नासलो इन टायमार किंवा इंटरनेट कनेक्शन नासलें जाल्यार ते शटल सर्विसाच्या लायनीक रावन जेन्ना तिकेटी काडटात तेन्ना तांकां तांच्या दोळे मुखार रिजल्ट्स पळोवपाक मेळपा जाय अशी बस स्टँडाची आमी वेवस्था केल्या. त्याच बरोबर हजारांनी कार्यकर्ते फाल्यां काउंटिंग स्टेशनाच्या भायर आसतले. दोन्ही काउंटिंग स्टेशनाच्या भायर आमी स्क्रीनी घाल्यात सो दॅट ते जे कार्यकर्ते आसात तांकांय बी प्रुडंट पळोवपाक मेळचे, रिजल्ट्सांची अपडेट मेळची आनी त्याच बरोबर जे डिस्कशन जाता ते डिस्कशनूय पळोवपाक मेळचे अशी वेवस्था केल्या. आनी एक लास्ट जी सुवात आसा ती प्रुडंटाच्या ऑफिसा सकल जर कोणीय प्रुडंटाच्या ऑफिसा कडच्यान जर पासार जाता जाल्यार 2 मिनटां रावन बिंदास्त प्रुडंट वयर येनासतना प्रुडंटाच्या बिल्डिंगेच्या सकल रावन तुम्ही किती चल्लां हें पळोवपाक शकतात आनी अपडेट्स घेवपाक शकतात अशी वेवस्था. घेऊया एक ब्रेक.